हाय इष्टानो, कशे आहात तुम्ही? वेलकम टू आवर चॅनल गोवन कपल डायरीज. गोंयान एक अशें देवूळ आसा ज्या देवळाचो एकादशी दिसा खूब व्हडलो इम्पॉर्टन्स आसा. बिकॉज एकादशीक जर तुमी त्या देवळान गेले आनी तुमच्या मनाची इच्छा जी मागली जाल्यार ती इच्छा डेफिनेटली पूर्ण जाता. आनी तें देवूळ जावन आसा विठ्ठल रुक्मिणी देवूळ सांखळे हांगासर. तुमकां खबर आसा विठ्ठल हे देव कोण पळय ते? तुका तर खबर आसलेली? पयलीं आय डोंट थिंक सो. ताका लागून तुमकां सुद्दां तेणें तोच क्वेश्चन विचारलो. स्टार्टींग तुका खबर नासली, जेन्ना हांवें सांगलें तुका पळय तेन्ना कळ्ळें, रायट? येस. हय, सो खुबशे लोक अशे आसा तांकां खबर ना विठ्ठल देव म्हणजे कोण पळय तो. आनी लायक इवन आमी थोड्या जाणट्यांक विचारलेले विठ्ठल देव एक्चुली कोण पळय तो, आनी तेंचे कडसून जो रिस्पॉन्स गावलो की लायक विठ्ठल देव विठ्ठलूच, लायक हो एक देव आसा म्हणून. आनी एक्झॅक्ट इन्फॉर्मेशन कांय खबर ना. पंढरपुराक वचून सुद्दां ती मनशां येयल्लीं आसा तांकां खबर नासलेलें. आनी तेन्ना हांव सरप्रायज जालो. तेन्ना हांवें तांकां सांगलें विठ्ठल देव पळय हो कृष्ण स्वता. आनी जेन्ना पंढरपुराक जेन्ना येयलो पळय श्री कृष्ण तेन्ना ताका नांव गावलें विठ्ठल म्हणून. आनी तेज्या फाटली जी स्टोरी सुद्दां आसा. लायक तूं आतां तुज्या मनान तो क्वेश्चन येयलो आसतलो की लायक स्टोरी कितें, लायक विठ्ठल नांव कशें गावलें म्हणून. हय, तोच क्वेश्चन हांव तुका विचारपाक सोदतालें. म्हाका आन्सर खबर आसा, बट हा. आमच्या ऑडियन्सांकूय हा. कळपाक जाय की विठ्ठल देव एक्झॅक्ट विठ्ठल हें नांव विठ्ठल देवाक कशें पडलें पळय तें. आनी विठ्ठल नांव आसच्या पयलीं विठ्ठल देवाचें दुसरें नांव म्हटल्यार एक्चुअल नांव कितें पळय तें. आनी जर तुमकां स्टोरी खबर आसा जाल्यार आमकां कमेंट सेक्शनान बरोवन नक्कीच सांगा, कित्याक आमकांय कळटलें कित पर्यंत तुमकां सुद्दां खबर आसा. आनी लायक इवन डिफरंट कोणाचो ओपिनियन आसा, कशी स्टोरी आसा, सगळ्यांची स्टोरी कळटली. आनी जी स्टोरी आमकां खबर आसा पळय ती तुमकां पर्यंत आमी सांगता. सो कितें जाता जाणा, श्री कृष्ण, सो विठ्ठल देवाचें खरें स्वरूप आहा पळय तें श्री कृष्णाचें. जेन्ना पंढरपुराक येयले पळय तेन्ना जालो विठ्ठल. आनी विठ्ठल लायक विठेर उबो रावला म्हणून श्री विठ्ठल. आतां स्टोरी तेजेय बीन एक स्टोरी आसा. हय, स्टोरी येतून म्हणटली लायक विठ्ठल वो विठेर कित्याक रावलो आनी लायक हय विठ्ठलूच नांव कित्याक गावलें. सो स्टोरी अशी. सो श्री कृष्णाचो एक भक्त आसलेलो आनी त्या भक्ताचें नांव आसलेलें भक्त पुंडलीक. आनी तो जेन्ना भक्त पुंडलीक आसता पळय तो स्टार्टींग ल्हानपणान श्री कृष्णाक खूब मानतालो आसता. आनी तेज्या घरा कडेन सुद्दां लायक खूब देवाचें ना देवाची पुजा बीन करताले आसता श्री कृष्णाची. बट जसो जसो तें व्हडलें जाता न्हू पळय तशें तशें वायट संगत वायट लागता. हय वायट संगत लायक सोरो पिवप, मस्ती करप, चोरी करप, अशें लायक खूब ताका म्हणजे तो वायट संगतीक वयता. सो तेन्ना तो डिसायड करता की लायक आतां आपणें देवाची सेवा करपाक जाय. पूण ताका एक रियलायज जाता की देवाची सेवा करच्या पयलीं सुद्दां आपल्या आवय बापायची सेवा पयलीं करपाक जाय. आनी तो सर्टन थिंग्स रियलायज करता आनी आपल्या आवय बापायची सेवा करपाक लागता. सो तांकां न्हिदोवपाक तेंचे न्हिदयताना तेंचे हात पांय धांवप, मागीर तांकां जेवण करून दिवप आनी अशी सेवा करता. आनी ताका अशें दिसता की तितूनच आपल्याक देव मेळटलो म्हणून. आनी तेंच्या भितर तो देवाक पळयता. हो तुजो ओपिनियन मायट बी सिमिलर आसतलो की लायक अशें तुवें सुद्दां तुका इन्फॉर्मेशन गावल्या ती. सो कितें जाता जाणा लायक अशें दीस लायक तो रातचे टायम असो कितें आसता आनी लायक तो आपल्या आवय बापायची सेवा करतालो आसता. सो तेजे आवय बापूय न्हिदलेले आसता. तो तेंचे पांय धांपतालो आसता. आनी देवाक तेजी खूब अशी ना हें येता इच्छा जाता देवा श्री कृष्णाच्या मनान की लायक भक्त पुंडलीक आसा पळय ताका वचून मेळचें म्हणून. हां. सो देव श्री कृष्ण येता. खंय येता? पंढरपुराक येता. बेसिकली श्री कृष्ण आनी रुक्मिणी येता. रुक्मिणी देवी. हय सो भायर रावता ती. हय. सो ती रावता तेज्या घराच्या भायर आनी ताका उलो घालता. पुंडलिका, पळय आपूण येयला, तूं आपल्याक आपल्याचो खूब व्हडलो भक्त, आपूण तुका मेळपाक येयला. हय. सो तेन्ना तो फाटल्यान असो कांय पळयना. सो तो कितें म्हणटा, हय तूं आपलो देव, मातशें रावा. हय आपलो देव तूं आपल्याक मेळपाक येयला, मातसो राव आं, आपूण आपल्या आवय बापायची सेवा करता. आनी कितें करता, देव खूब वेळ उबो वाट रावता. पळयता. आनी खूब वेळ. देव कितें म्हणटा, आतां आपूण लायक असोच उबो राव हांगासर. तो कितें म्हणटा जाणा मागीर पुंडलीक की हो गे वीट, आपूण तेज्या सायडीक एक वीट आसता, तो वीट तो सरकयता फाटल्यान दारा कडेन. आनी पळयनासतना पळयनासतना आतां हय. आनी त्या विटाचेर तूं राव म्हणटा. देव कितें करता त्या विटार रावता. आनी पुंडलीक सुद्दां आसता पळय तो इतलो आपल्या आवय बापायच्या सेवेन न्हू व्यस्त जाल्लो आसता पळय ताका कळत ना लायक रातची केन्ना सकाळ स्वता जाता. श्री कृष्ण येयला श्री म्हण. कृष्ण येयला आनी रातची सकाळ केन्ना जाता पळय ताका ती कळत ना. आनी जेन्ना सकाळ फुडें
तेजे आवय बापायक जेन्ना जाग येता पळय, सगळीं जाणां उठ्ठा आनी तो जेन्ना ताका रियलायज जाता लायक देव येयल्लो रातीच्यान, सगळीं जाणां वचून पळयता जाल्यार त्या स्थानाचेर स्वता श्री कृष्ण असो बेणाचेर हात धरून रावलेलो आसता. आनी तेन्नाच नांव कितें गावलें सांग, विठेर उबो रावलो. ताणें वीट ताका सरकयल्लो रायट, आनी विठेर असो हात धरून रावलेलो. सो ताका श्री कृष्णाक तेन्ना नांव गावता विठ्ठल अशें विठोबा. म्हणून, विठोबा विठ्ठल म्हणून अशें. तुमकां खबर आसा की विठ्ठल देवाक माऊली कित्याक म्हणटात? हा, माऊली. माऊलीच्या जे वर्ड आसा पळय, तो फर्स्ट अल्फाबेट कितें, मा. सो तितून सुद्दां म्हणजे आई, मराठीन आई. सो जे लोक आसा पळय, जे आमच्या कृष्ण कन्हैयाक, विठू माऊलीक आपली आवय अशी म्हणटा. आनी जी आवय आसता ती आपल्या भुरग्याचे लाड करता, आपल्या भुरग्याचे बरे वायट काडटा. म्हणजे तशेंच बेसिकली आमकां जाय मागता 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 दिता, इच्छा पूर्ण करता. सो ताका लागून देवाक माऊली म्हणटा. आनी जे लोक सरावंडींग गावता पळय तांकां सुद्दां माऊली शब्द यूज करता. माऊली शब्द यूज करपाचो उद्देश इतलो की लायक इच एंड एवरी पर्सन गावता पळय, जसो तूं गावलो म्हाका, सो तुका हांव माऊली म्हणटलो. तशें तुमी, तुमकां माऊली म्हणत. सो एवरी पर्सनाच्या भितर देवाक पळोवप. ताका लागून माऊली शब्दाचो पंढरपुराक तुमी स्पेशली पयला आसतलें, माऊली 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 अशें म्हणटा. सो दीस इज द रिजन बिहायंड द वर्ड माऊली दॅट इज बींग यूज्ड इन पंढरपूर कॉमनली बिटवीन द पीपल. बरें, म्हाका एक सांग, लायक जून जुलय म्हटल्यार एकादशी आसता. सारकें. सो ती, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन, देन ती आसता आषाढी एकादशी. ती सारकी. सगळ्या भक्तां मदीं बेसिकली जे श्री कृष्णाक मानता किंवा लायक श्री हरीक मानता, विठोबाक मानता, तेंच्या भितर तर आषाढी एकादशी आसता पळय ती सारकी एक तो क्रेज असो आसता. तो सारकें. कित्याक? सो आषाढी एकादशी, आषाढी एकादशी जो एक वर्साच्या भितर एक व्हडलो उत्सव आसता. आनी एकादशी म्हटलें न्हू, लायक एकादशी म्हयन्याक 2दा आसता. आनी एकादशी बेजिकली देवी. सो स्टोरी अशी आसा की पयलींच्या काळान एक दैत्य आसलेलो मुरा म्हणून, आनी तेजे श्री हरी वांगडा युद्ध जाता. आनी तो युद्ध खूब दीस चलता, म्हयन्याचे म्हयने चलता आनी सोंपाच ना. वर्साचे वर्स चलता आनी सोंपाच ना. आनी लास्टाक कितें जाता, लायक श्री हरी थकता, तोवूय थकता. आनी तो रेस्ट करता, दैत्य आसता पळय तो. आनी श्री हरी रेस्ट करपाक एका गुफा आसता पळय, ते गुफेन वयता. सो गुफेन जेन्ना रेस्ट करतालो आसता पळय, तेन्ना श्री हरीच्या आंगांतसून न्हू एक दिव्य उर्जा अशी लायक एक स्पिरीट भायर येता. आनी एक न्हू ब्युटिफूल अशी म्हणूं शकता देवी फुडल्यान उबी रावता. आनी ती देवी वयता आनी तो दैत्य आसा पळय तेजो बेजिकली ताका ठार करता. तूं म्हणू शकता की तेंकां त्या दैत्याक ती मारता. हय. सो मागीर श्री हरी इतलो खूश जाता की ते देवीक तो नांव दवरता एकादशी म्हणून. आनी सांगता की ताका वरदान दिता की तूं आपल्या लायफान खूब इम्पॉर्टंट आसतली आनी आपले भक्त सुद्दां आहा पळय तेंच्या लायफान सुद्दां तुजो खूब महत्व आसतलो. आनी जी एकादशी आसा बेजिकली पळय, तो फाटलो जो कॉन्सेप्ट आहा पळय, देवी तिजो एक्चुअल आमकां रूप पळोवपाक मेळना, बट तिजे आमकां जो डिसिप्लीन आसा पळय ते पळोवपाक मेळटा. सो आतां तुमी म्हणटले एकादशीचे आनी डिसिप्लिनाचो लायक रिलेशन तरी कितें आसा. सो आमच्या हिंदू धर्मा प्रमाणे एकादशी दिसा आमी उपवास धरपाक जाय. जे दिसा उपासा दिसा आमी लायक शीत बीन अशें जेवपाक जायना, ग्रेन्स खावंक जायना. सेकंडली म्हटल्यार लायक आमकां थोडेशे नियमाचें सुद्दां पालन करचें पडटा. जशें लायक जाप करपाक जाय, देवाचो जो जाप आसता पळय तो करपाक जाय. सो सगळ्याक एक पूर्ण एक डिसिप्लीन लागता. त्या डिसिप्लिना खातीरूच लायक देवान देवी एकादशीक असो डेडिकेट केल्लो आसा. म्हयन्यान 2दा दीस लायक 15 दिसांनी एकादशी येता म्हयन्याची. आनी बेसिकली इवन हांवें अशें आयकलां की जर तुमी लायक एकादशी दिसा अन्न ग्रहण करता, बेसिकली ग्रेन्स जर तुमी ग्रहण करता जाल्यार त्या ग्रेन्साचेर सारकें तुमी जितले आयज पर्यंत तुमी जितलें पुण्य केलां न्हू ते तितलें पुण्य तुमी जर एकादशी दिसा खाल्लें, म्हणल्यार जेवली जर तुमी अन्न लायक रायस किंवा कसलेय ग्रेन्स खाल्ले जाल्यार ते तुमचें पुण्य तितलेंय पुण्य आयज मेरेन जितलेंय केलां पळय तितलेंय त्या एकादशी दिसा
नष्ट पापान जाता कन्वर्ट जातले. म्हणजे सो नष्ट तेका जाता लागून बेसिकली एकादशी दिसा जेवण जेवना आमी. सारखे. सो लायक एक तो डिसिप्लीन. आणि आता एकादशी जाली लायक, आणि आता आषाढी एकादशीक सुद्दां लायक गोंयसून सुद्दां लायक खुबशे लोक वांगडा येता आणि वारी करता आणि लायक पंढरपुराक हय. वयता. आणि त्यो तर तशेंच वायब्स खूपच खूब वेगळे डिफरंट असता. असता. आणि महाराष्ट्रांसून सुद्दां लायक डिफरंट गांवांसून लायक वारी लोक स्टार्ट करता. आणि लायक जो पुंडलिकाची सुद्दां पालखी असता, भक्त पुंडलिकाची पालखी असता, संत तुकारामाची सुद्दां पालखी असता, तशी संत जनाबाईची सुद्दां पालखी असता. ते सगळे संत असता पळय ते देवाक मेळपाक येता. आणि ताकाच लागून जी वारीचो जो कॉन्सेप्ट आसलो पळय तो तेन्नासून स्टार्ट जालो. देवाक मेळोंक येवपाचो तो बेजिकली लायक स्टार्ट जालो प्रोसेस. लायक देवाच्या दर्शनाक घेवपा खातीर वारी स्टार्ट जाली. सगळे लोक स्टार्ट केलो. आणि तुज्या लायफान जर तुमी वारी करूंक ना जाल्यार तुमचें लायफ खंय ना खंय इनकम्प्लीट आसा. आणि ह्या वर्सा जरी म्हाका अशें दिसता की लायक हांवें वारी ही आमी करपाकच बेसिकली जाय. ही वारी आसा पळय ती बिचोलेच्यान साखळे केलेली. ती हय. बीन चलोन दॅट टू विदाउट स्लिपर्स केलेली. हय. म्हाका दिसता तो एक्सपिरियन्स म्हाज्या लायफांतलो लायक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपिरियन्स आसलेलो. आणि तुजो? म्हाजोय बी लायक पावसाचे दीस आणि लायक पावसान चलप आणि श्री हरी विठ्ठल जय हरी विठ्ठल म्हणप. आणि लायक हो तरी आमच्या गोंयचो लायक हांगासर ह्या देवळान आमच्या देवाच्या देवळान येवन जो आमी अनुभव केलेलो. आणि देवळान येतकूच सुद्दां लायक खूब अशें बरें दिसलेलें. बट जेन्ना पंढरपूर बीन वयता पळय तेन्ना लायक तूं चिंतूं ह्यो शकता. वायब्स तर खूब वेगळ्योच आसतल्यो. हय. आय आणि होप एक दीस तरी आमी ही म्हटल्यार कमिंग वारी. इयर्स खंयच्या तरी एका वर्सा आमची वारी ही नशिबान आसतली कशी. सारकें. आतां जर आमी ह्या आणि देवळाचेर दिस इयर जी तुवें वारी केल्ली ऑल द वे फ्रॉम बिचोलीम टू साखळे तेन्ना तुजो एक्सपिरियन्स कितें आसलेलो? लायक एक्सपिरियन्स खूबच बरो आसलेलो. लायक वांगडा सुद्दां लोक न्हू चलताले. देवाची अशी तुळस तकलेचेर तुवें सुद्दां घेतलेली तुळस. आणि लायक त्यो खूब तर वायब्स खूब सारकें. खूब म्हणल्यार खूब अश्यो वेगळ्यो आसलेल्यो. तितून पावस हांव सांगूं शकना तुमकां. आणि आतां आमी ज्या स्थानाचेर उबे आसा पळय ते देवळाच्या सायडीकूच न्हू एक लायक हांगासर न्हंय आसा. ती न्हंयेचें जर नांव तुमकां खबर आसा न्हू कमेंट सेक्शनान आमकां नक्कीच सांगा. आमकां खबर आसा बट आमकां रिस्पॉन्स तुमचे कडल्यान जाय. ह्या न्हंयेचें नांव कितें तें. सो न्हंयेचेर आमी येयलेली, न्हंयेचेर हातपाय धुयलेले आनी मागीर आमी देवळान गेलेली. सो तो सुद्दां खूब हें आसलेलो. आणि जर आमी देवळाच्या बद्दल उलयलें, देवूळ हांगासर खूबच बरें आसा. देवळाचो जो आर्किटेक्चर सुद्दां आसा पळय तो खूब ब्युटिफूल आसा. आणि एक असो रियलायज करून दिता की लायक आमची संस्कृती कितें आसा पळय ती. हय सारकें. देवळान आमकां खूब ब्युटिफूल श्री हरीची लायक विठोबाची आमकां मुर्ती पळोवपाक मेळटा. आणि रुक्मिणी देवी आणि स्वता आणि इवन सत्यभामा देवीच्यो सुद्दां मुर्ती आसा. खूब पळोवण्या सारकी अशी मुर्ती आमकां देवाची पळोवपाक मेळटा. तुमी जर राव, आतां म्हाका एक क्वेश्चन येयला. म्हाका एक सांग, जर विठोबा हे श्रीकृष्ण जाल्यार श्रीकृष्ण देवाचें लग्न जाल्लेलें रुक्मिणी देवी वांगडा, हय काय ना? सारकें. सो रुक्मिणी देवी बेसिकली ही खंयच्या देवाचो अवतार लायक? सो पळय श्रीकृष्ण म्हणजे विठोबा. सो हेंचो जो मेन जो सोर्स आहा पळय तो श्रीहरी. आणि श्रीहरीची अर्धांगिनी कोण? माता लक्ष्मी पोदेर येयला. सो म्हणून तुमकां तो आवाज येता आसतलो. सो जी रुक्मिणी देवी पळय स्वता श्री महालक्ष्मी. सो जेन्ना श्रीकृष्ण म्हणजे श्रीहरी अवतार घेता पळय तेन्ना देवी रुक्मिणीचो अवतार घेता आणि भूतलाचेर म्हणजे पृथ्वीचेर येता. सो तेच्या फाटली स्टोरी. आणि जर तुमकां आतां म्हणूं शकता लायक स्टोरी कितें लायक लग्नाची सुद्दां क्वेश्चन येयला आसतलो लायक रुक्मिणी देवी श्रीकृष्णाक कशी गावली, तेच्या फाटी सुद्दां स्टोरी आसा. सो रुक्मिणी देवीचो जो भाव ना, भावाचें नांव कितें सांग? रुक्मी. हय रुक्मी. सो रुक्मिणी आणि रुक्मी सो ती दोन भावंडां. सो कितें करता लायक रुक्मी आसता पळय तो मातसो खूब असो आमी म्हणूं शकता लायक नाड बुद्धी कायंड ऑफ आसलेलो. आणि तो कितें करता रुक्मिणी देवीच्या अगेन्स्ट वचोन तिचें लग्न थारयता. कोणा कडेन? शिशुपाला बरोबर. हय. आणि शिशुपाल आसता पळय तो सुद्दां श्रीकृष्णाचो कजन लायक पयसुल्लो कजन. आणि तो रुक्मिणी देवीच्या अगेन्स्ट वयता आणि तिचें लग्न थारयता. आणि रुक्मिणी देवीन कितें करतना लायक तिणें खुबशे ऋषी बीन म्हाका एक आसता. सांग, हांवें अशें आयकलां आणि इवन हांवें वाचलां बसून की लायक बेसिकली
रुक्मिणी देवीन श्री कृष्णाक लेटर्स बरयलेले सारकें. आनी तेंच्यांनी म्हणल्यार रुक्मिणी देवीनी लायक श्री कृष्णाक आपलो घोव मानलेलो. म्हणून एक्सेप्ट केलेलो विदाउट इवन लुकींग. सारकें तेजेरूच हांव आतां येतालें. हे तुमकां खबर आसा? आनी श्रीकृष्ण तेन्ना तशेंच करता लायक रुक्मिणी देवीक पळोवन व्हरता आनी लग्न जाता. सो ही आसलेली श्रीकृष्णाची आनी रुक्मिणी देवीची जी लग्नाची अशी स्टोरी. आतां आमी ह्या देवळा कडेन वया परत. लायक हे देवूळ न्हू खुबूच ब्युटिफूल आसा. देवळान आमकां न्हू खूब ब्युटिफूल अशी लायक देवाची प्रतिमा पळोवंक मेळटा. जसो देव बेणाचेर हात धरून उबो रावलेलो आसा आनी हात धरपाचो असो बेणाच्या फाटल्यान सुद्दां जो एक हे आसा स्पिरिच्युअली असो एक कनेक्ट आहा, एक रिजन आसा. तो रिजन कितें लायक देव आमकां सांगता लायक आपूण आपल्या भक्तां खातीर असो वाट पळोवन असो उबो रावलेलो आसा. आनी खंय ना खंय भक्ताची आपल्याक खूब अशी आशा आहा की भक्त आपल्या दर्शनाक येतले आनी आपूण भक्तांक जी भक्ताची इच्छा आसा पळय ती फुलफील करतलो. आनी तुका खबर आसा एक स्टोरी, एक रिजन तुका सांगलेलो की लायक देव पंढरपुराक कित्याक येयले. आनी एक स्टोरी आसा ती तुका खबर आसा? आनी एक स्टोरी ना हांव नको. सो कितें जाता जाणा लायक त्या टायमाचेर इवन आतां सुद्दां तुमकां खबर आसतली की लायक आमी कलियुगान रावता. सो हो जो यूग आसा पळय तो कलियूग. तशेंच आनिकूय पयलीं यूग आसलेले जे द्वापार यूग बी. सो एवरी युगान एक पर्टिक्युलर थिंग लायक देवाचो जसो म्हणू शकता लायक प्रभाव आसता. नाल्यार ह्या युगान आसा पळय तो कलेचो प्रभाव आसा. ताकाच लागून मनीस आयज काल खंय ना खंय ह्या सृश्टीचे नाशाडी करता की लायक कलेचो प्रभाव इतलो वाडला जो झगड्यो पळोवपाक मेळटा, चोरयो पळोवपाक मेळटा. सो कलेचो प्रभाव आसलेलो पळय तो खुबूच वाडलेलो आनी कली खंय ना खंय देवाक सुद्दां त्रास करतालो. सो तेन्ना देव कितें करता लायक इवन लोकांक खातीर आनी लोकांच्या रक्षणा खातीर देव कितें करता कलीक आपल्या पांया पोंदा घालता, विटेपोंदा घालता. आनी तुका खबर आसतलें लायक कली लायक नेगेटीव एनर्जीचें स्वरूप आसता काळ्या कलराचें. आनी ताकाच लागून वीट सुद्दां काळो आनी खंय ना खंय देवाची जी प्रतिमा सुद्दां पळोवंक मेळटा पळय ती आमकां काळ्या रंगाची पळोवंक मेळटा. लायक नेगेटीव एनर्जी देवान आपल्या भितर देव घेता आनी लोकां पर्यंत देव पॉजिटीव एनर्जी दिता. देवाचे जे बरे गूण आसा लायक बरी थिंकींग आसा पळय ती देव जे आपले भक्त येता पळय दर्शनाक तांकां दिता. ओके. सो बेसिकली काळो रंग हो सदांच नेगेटीव आसना आमी सारकें. म्हणू शकता. हय लायक देवाचो जो रंग आसा तो खंय ना खंय आमी आमच्या लायफान एक्सेप्ट करपाक जाय आनी खंय ना खंय सर्टन थिंग लर्निंग सुद्दां घेवपाक जाय. आनी एवरी अवतार जेन्ना श्री कृष्ण घेता पळय लायक श्री हरी घेता पळय तेन्ना लायक एक लर्निंग्स आसता. ओके. लर्निंग्स लायक हय राम अवतारान जशी लर्निंग्स तुका खबर आसा कितें लर्निंग्स ती? बेसिकली राम अवतारान श्रीराम हे मर्यादा पुरुषोत्तम आसलेले. सारकें. सो आमकां पळय जेन्ना श्रीरामाचो आमी जेन्ना जेन्ना अशी याद करता पळय देवाची तेन्ना आमकां येता लायक मर्यादा पुरुषोत्तम. मर्यादा पुरुषोत्तम म्हणजे लायक आपल्या मर्यादेन रावप, बायलेचो रिस्पेक्ट करप. ते इवन सीता माताक खूब रिस्पेक्ट करताले, केन्नाच अशे त्रास करिनासलेले, खूब रिस्पेक्ट करताले. लायक इवन जळा म्हणा जी बायलां आसतालीं पळय तांकां सुद्दां ते आपली आवय कशी मानताले. आनी इवन लोकांक खंयचे लोकांक अशें ते केन्नाच दुखयनासले. ताकाच लागून तांकां मर्यादा पुरुषोत्तम म्हणटा. ती सुद्दां लायक ते गूण आसा पळय आमी आमच्या लायफान इम्प्लिमेंट करपाक जाय आनी ते मर्यादेन रावपाक जाय. आयज काल जे आमी पळोवंक मेळटा पळय आमकां लायक खंयच्या चेडवाची फकाणां मारप बशींनी बस स्टँडाचेर बीन नाल्यार आनी कसले त्रास करप बीन ते सगळें बंद करपाक जाय. खंयचे सर्टन थिंग्स लर्निंग घेवपाक जाय देवा कडसून सुद्दां. जेन्ना श्री हरीन श्री कृष्णाचो अवतार घेतलो पळय तेन्ना सुद्दां आमकां जे लर्निंग्स पळोवंक मेळटा लायक जे त्रास जे श्री कृष्णाक जाता पळय ते लायक फ्रॉम बर्थ टील एंड म्हणजे खूब त्रास जाता पळय लायक जो शकुनी मामा आसता लायक तो त्रास करता. डिफरंट जे दैत्य आसता पळय तांकां धाडटा आनी श्री कृष्णाक मारपाचो प्रयत्न करता, हे त्रास जाता. देन इवन श्री कृष्णाक आपली जी मैया आसता पळय तांकां लायक वृंदावन सोडून वयचो पडटा, ते सुद्दां त्रास. लायक द्वारकेक वयता कित्याक सांग खंय ना खंय तांकां अशें नाका आसलेलें की लायक तेंचे अगेन्स्ट जे कोण आसा पळय जे वृंदावनाचे लोक आसा मैया बाबा आसा पळय तांकां त्रास करचे म्हणून.
आनी लायक अशें की लास्ट एंड सुद्दां लायक ते त्रास. सो देवा कडसून सुद्दां आमकां जी इन्फॉर्मेशन गावता लायक की लायक वॉट एवर लायफान आमचे कितें त्रास येवं कितें येवं आमकां फुडें अशेंच वचपाक जाय आनी लायफाचो जो आमचो उद्देश आसा पळय तो फुलफील करपाक जाय. आनी हे सगळे प्रॉब्लम्स आसा पळय तेजे कडसून आमकां जर कितें बेस्ट सोल्युशन आहा तो देवाचें नांव घेवप. जे आतां म्हाका दिसता कलियुगान थोडे मिस जाल्लेले आसा. हय आमी पळोवं शकता की लायक पयलींचो जो जनरेशन आसलेलो पळय तो लायक एवरी इयर वारी करताले. सारकें. बेसिकली पंढरपुराची वारी करताले, शिर्डीक वयताले, हांगासर वयताले, थंयसर वयताले. बट आतां जे लोक अशे Picnic वयता type पयलीं वयता. पिकनीक टायप वयता. सारकें. आनी खंय ना खंय जेन्ना खंयच्या देवळान वचो तुमी लायक जर पंढरपुराक वचो नाल्यार सांखळेच्या विठ्ठल रुक्मिणी देवूळ ना तुमचें खंयचें देवूळ आसा एन्जॉय करपाक अशें न्हू लायक देवाचें दर्शन घेवप आनी देवा आनी कडसून बेसिकली कनेक्ट कनेक्ट जावपाक वचपाक जाय. चला तर इश्टानो आय होप तुमकां आयचो आमचो हो व्हिडिओ आवडला आसतलो आनी तुमी जे खूब कितें कितें शिकला आसतली आनी तुमच्या लायफान जे कितें लायक आमी सांगलेलें आसा तें इम्प्लिमेंट करा. जशें लायक श्रीरामाचें सांगलें मर्यादा पुरुशोत्तम आसलेलें तशेंच मर्यादान रावात लायफ एन्जॉय करा. तशी देवाची भक्ती सुद्दां करा आनी आमच्या चॅनलाक सपोर्ट करपाक मात विसरूं नाका. सपोर्ट करा लायक आमची जी फॅमिली आहा चॅनलाची पळय ती आमी ग्रो करया. ग्रो आमी लायक सबस्क्रायब करून तुमी करूं शकता. जी ग्रो चॅनलाची कम्युनिटी आमी ग्रो करूं शकता. तशेंच हो व्हिडिओ आसा पळय जो आमी तुमी सगळे लोकां पर्यंत पावोवं शकता बाय सबस्क्रायबींग एंड लायकींग दीस व्हिडिओ. आनी इवन शेअर करात हो व्हिडिओ जाता हय. तितलो हो व्हिडिओ शेअर करात. हय सो दॅट आमकां कळपाक जाय की लायक आमी फुडें कितें कंटेंट करपाक जाय पळय तो. हय आनी वी आर ओपन फॉर युअर फीडबॅक. आमी कितें जर अशें रॉंग इन्फॉर्मेशन प्रोवायड केल्या ओ जी इन्फॉर्मेशन आमी कितें बरी प्रोवायड केल्या तेज्या बद्दल सुद्दां ती तुमची टिप्पणी आसा पळय ती नक्कीच आमकां दियात कमेंट सेक्शनान. वील ट्राय टू इम्प्रूव ऑन इट एंड वील मेक द नेक्स्ट व्हिडिओ मच बेटर दॅन दीस व्हिडिओ. सो हे व्हिडिओ करपाक आमकां खुबशी एफर्ट्स लागता, हय खूब टायम लागता, खूब आमी रिसर्च करता आनी मागीरूच डिसायड सारकें. करता की बाबा पर्टिक्युलर व्हिडिओ म्हटल्यार पर्टिक्युलर देवळा बद्दल आमी इन्फॉर्मेशन लायक तुमच्या बद्दल ही शेअर करपाक जाय तें. सो हय. सपोर्ट करा आनी जाता तितलो व्हिडिओ शेअर करा. हय Thank आनी तुमच्या गांवांत जर खंयचें देवूळ आसा ज्या देवळाचो तुमकां हें दिसता की आमी व्हिडिओ करपाक जाय आनी इन्फॉर्मेशन सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय तें सुद्दां आमकां कमेंट सेक्शनान नक्कीच कळयात. आमी ट्राय करतले तुमच्या गांवांत जें देवूळ आसा पळय थंय विजीट करपाक आनी त्या देवळाचो व्हिडिओ करपाक. चला तर अशाच मेळया अशाच एका व्हिडिओन. जय श्री कृष्ण, जय श्री गोपाल, श्री हरी विठ्ठल, जय हरी विठ्ठल.